तलाट्यांनी गावागावांनी वचून दाखल्यांक खातीर चौकशी करपाचे दीस सोंपले। आता जातीचे दाखले आसूं वा निवासी, डायव्हर्जन, मेडिक्लेम वा उत्पन्नाचे दाखले, अर्जदार दितात ते म्हायतीच्या आदाराचेरूच दाखले मेळटले। अर्जदार दिता ती म्हायती सारकी अशें धरून उपजिल्लोधिकारी वा मामलेदारान हे दाखले दिवचे म्हूण रेव्हेन्यू खात्यान आदेश काढला। ह्या फुडें जातीचे, डायव्हर्जन, निवासी, मेडिक्लेम वा उत्पन्नाचे दाखले अर्जदार दिता ते म्हायतीच्या आदाराचेरूच। ह्या दाखल्यां खातीर तलाट्यांक वचून चौकशी रिपोर्ट करपाची गरज ना। अर्जदार दिता ते म्हायती प्रमाण उपजिल्लोधिकारी वा मामलेदारान दाखले दिवपाचे। दाखले दिल्या उपरांत तांची चौकशी करूं येता। चौकशेंत म्हायती चुकीची दिल्या म्हूण कळ्यार दाखलो रद्द जातलो। चुकीची म्हायती दिल्यार अर्जदाराचेर दंडात्मक कारवाय जावं येता। फक्त अनुसूचित जाती वा जमातीचे दाखले दितना अर्जदार मायग्रेट जाल्लो आसल्यार वा दुबाव आसल्यारूच दाखलो दिवचे पयलीं तलाट्यान चौकशी करची। ह्या आदेशा उपरांत प्रत्यक्ष चौकशी करून दाखले दिवपाचें प्रमाण सादारण 10% उरतलें। मात असल्या दाखल्यांचेर अर्जदारान दिल्ले म्हायतीच्या आदारान दाखलो दिला वा बोगस म्हायती आसल्यार परिणाम भोगपाक अर्जदार जबाबदार। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।